ताका ताणें आपल्या घरानूच बांदून दवरूंक जाय आनी ताजे कॅर घेवंक जाय. आतां समज ताजे घरा लागीं कोण दारार आयलो तो ते कुत्र्याक भितर घालूंक जाय आनी दुसरें कितें ताजो कॅर घेवंक जाय. आयकलें पंचायतीन कितें वायट करूंक ना, पंचायतीन बरें केलां. आनी दुसरें कितें आहा तो आतां आमच्या सामकार हो पळय हो सुणा आहा तो रेबीसाचो सामकार बसला तो. पंचायत कांय पळोवची ना, पंचायत लॅटर करतली, कळ्ळें न्ही. आतां होच सामकार आहा तो सुणा सारको रेबीस तो कांय सांगूंक जायना. आसगांव पंचायतीन एक नोटीस काडल्या आणि हे नोटिसीन तेणें तेंच्यांनी लोकांक कळयलां की जे हिस्र जे सारके भयानक अशे जे कुत्रे आसात, रॉटविलर आनी पीटबुल सारके जे कुत्रे आहात तांकां भायर सोडचे न्हू आनी ते जे कोण आसा जाल्यार तेंच्यांनी तांकां भितरूच दवरचें. नोटीस काडपाचें कारण म्हणजे की 2-3 दिसां फाटीं आस्कोचेर एका भुरग्याचेर रॉटवेलर ह्या सुण्यान एटॅक केलो आनी ताका पांयांक व्हडलो घास काडलो. अशा प्रकारचे जे कोणा कडेन जे कुत्रे आहात तांकां भायर सोडचे न्हू किंवा पब्लीक प्लेसीर तांकां हाडचे न्हू आनी हे जर तांकां हे जालें जाल्यार तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जातली. स्टुडंटा खातीर आस्कोचे आनी श्यामसुंदर फडते.